पवित्र सभेच्या वांगडी हांव आमी सपोर्टिंग दिस चर्च पवित्र सभा परफेक्ट म्हणून न्हय वी आर द चर्च केन्ना घरा पडटा केन्ना कडेन चुकता वी सी दॅट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर चर्च की सगळे जाग्यार आसूंक ना पण आयज पासून तरी जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा उबी उरल्या जाल्यार ती जेजू क्रिस्तान बांदलेली देखून ताच्या जिवितांत ताच्या रक्तांत ताच्या पुनर्जीवनपणान ताच्या स्वर्गात चढण्यान ताच्या पवित्र आत्म्यांत ही पवित्र सभा जिवी देखून and we are the witnesses आमी ताचे गवाह तर आमी जर पवित्र सभाचे आमी म्हणटा आनी जी पवित्र सभा जे ताका शिकयता तातूंत जरी तर आमीच जरी तर तीर जरी तर ना जाल्यार बाबाच्या भाव मेळना आमी विश्वासी पवित्र सभेच्या वांगडी कशे आमचो भावार्थ आमी जियेंत आमी पावना आनी त्या पासून आज आमी आमकां उलोवपाची गरज आसा what does this feast mean for us what is it that I am going to take from this feast in our families आमच्या समुदायात आनी आमच्या पवित्र सभेंत कशे भाशेन त्या सायडीचे मजोतीन ती आमच्या दोळ्यांका दवरत आसतना can we become hope for others आयच्या दोन कोंकणीचो विशय बाब साहेबान दिलोलो आसा तो वी आर द मिशनरीज ऑफ होप आमी बरे वेशाचे दोन परगोडणार आनी बरो असो आमचो हाच्या जिवितांतल्यान तो उत्पन्न जाता हाच्या गांवांतल्यान तो उत्पन्न जाता हाच्या लोकांचे तो उत्पन्न जाता जाल्यार आमकां सगळ्यांक देवान आपयल्यार जेन्ना आमी नियाळटा आमच्या जिविताच्या वेव्हारांत ते घालूंक जाल्यार वेदांत सायडीकडेन तीच आमकां मोजत मागुया सो दॅट वी बिल्ड आवर फॅमिलीज ऑन लव that no family should separate खरे मोगान आमचे घराबे बक्षणे मोग विश्वास घेवन ताचे बांदलेले घराबे आमचे समुदायात एक कोरो एकचा हुस्को आमी दाखोवन जे कितें आमकां आमच्या पवित्र सभेच्या भावार्थान शिकयला ते आमी सांबाळ्ळो आनी हो जो हुस्को एकचा आमचे गोंयकाराचे व्हडपण आनी घोटां आमी म्हणटा ती सांबाळून आमचे गोंय आमचो भावार्थ आमचे समुदाय मजबूत करून आनी पवित्र सभा आमकां देवाचें देण ते बेश्टी आत्राची इमारत न्हय ती जेजुच्या क्रिस्ता रक्तान बांदलेली इथे पवित्र सभा सदांच मजबूत करून कोखण दवरून आनी आमचो भावार्थ आमच्या कोन्यांतल्यान उतरांतल्यान चिंतनांतल्यान तो आमी दुसऱ्याक दिवूंक आमचो भावार्थ आमी घोट करून त्या सारकें आमची घोटाय आमचें बोड घेवया